त्यावेळा त्या ग्रुपाचें नांव आमी हिंदू एकजूट अशें नांव दिल्लें. आनी त्या वेळाचो आमच्या गोंयांत प्रचारक जो आशिल्लो हे दुर्गानंद नाटखणी हेंच्यांनी पूर्ण ताकद लावन हो ग्रूप जो आसा हो उबो केल्लो. आनी हो ग्रूप अशा प्रकारे उबो केलो की तो कसल्या प्रकारची संकटां जर येयली जाल्यार ताका तोंड दितलो. आनी त्यामुळे तशा प्रकारचे ट्रेनिंग्स कॅम्पांनी आमचे कॅम्प वेगळे वेगळे भरलेले गोंयांत. आनी ते वेगळे वेगळे प्रकारचे ट्रेनिंग दिवन हे गटाक तेणें त्या युवकांक सगळ्यांक जबरदस्त तयार केल्ले. म्हणजे एक इन्सिडंट म्हाका त्या हेतून याद जाता. म्हणजे आमी जेन्ना कॅम्प करताले एक दीस तो म्हणपाक लागलो की रातचे आमी भोंवपाक या. रातचे आमी गेले भोंवपाक तेज्या वांगडा. आनी मागीर ताणें खेळ सुरू केले. त्या खेळान ताणें कितें सांगलें की आपूण अमके अमके ठिकाणी कांय गोश्टी लपयल्ल्यो आसा ते तुमी घेवन येवपाक जाय. आनी ते रातचे. आनी एक मनीस तेज्या वांगडा आशिल्लो जाका सगळें तें जंगल आनी सगळें तें खबर आशिल्लें. आनी तेणें आमकां सगळ्यांक सोडलें रातचे की चला तुमकां ही गोश्ट हाडपाक जाय ही गोश्ट हाडपाक जाय अशें म्हणून सोडलें. आमी जंगलान भोंवता रातभर भोंवता. म्हणजे आमची सगळी तयारी टॉर्च आसा आनी कितें आसा हें सगळें घेवन आमी जंगलान भोंवताले फोंड्या. आनी भोंवता भोंवता आमी अशा एका ठिकाणी पावले की आमी थकलेले जाम जाले. आमी बसले थंयसर. आनी मागीर दुसरे दिसा जेन्ना आमी सांगलें की आमी अशा अशा ठिकाणी भोंवताले आमगे जे कितें खेळ जो आसा तो जालो. पण जेन्ना आमी ते सांगताले कथन करताले की खंय खंय आमी कितें विश्रांती घेतली कितें घेतलें आमकां नाटकणीन तेन्ना विचारलें तुमकां तुमी विश्रांती अमके ठिकाणी घेतली तमके ठिकाणी अमके ठिकाणी तुमी ज्या बशिल्ले तुमकां खबर आहा तुमी खंय बशिल्ले तेका म्हणून. आमी ना म्हटलें तुमी प्रत्यक्ष स्मशान भुमीन बशिल्ले. त्यामुळे आमच्या कांटरा हांगा झाप्प आमकां शॉक जाले. अरे हे त्या वेळाचेर स्मशान भुमी बीन आमच्या लक्षांत येतलें. म्हणजे आतां आमकां तशें व्हडलें भंय दिसना पण तो काळ जो आसा त्या वेळार स्मशान भुमी आनी अशें म्हटलें सामकें थरथरताले. अशा प्रकारची स्थिती. पण अशे सगळे अनुभव दिवन अशी टीम आमची जी आसा ती बरी जाल्ली. आनी ती अशे जे 55 जो ते म्हणटात आमू ते अशे यूथ जे आशिल्ले तेंचो प्रवास जो आसा तेंचो बॅच जो आसा हो पयलो फुडें जो आसा तो गेलो तेंच्या फुडाकारान. ते आमचे वाहिनी प्रमुख. आनी